नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. म्हापशेच्या नव्या कदम बस स्टँडार समाज वावुरपी तशेंच अखिल गोंय खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप तामणकाराचेर केलो जीवघेणो हल्लो. पुलीस करतात तपास. थळाव्यांच्या मागणी प्रमाण शेनवारा सावन तयार तळ्याच्या पुराय वाठाराचे मेजमाप तशेंच ड्रोनाच्या आदाराचेर सर्वेक्षणाक जाल्या सुरवात. चिमलाच्या सर्वेक्षणाचेर गोंयकारांचे लक्ष आसा केंद्रीत. गोंय प्रदूषण महामंडळान आवाजाचेर निर्बंध लागू केल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन जावपी काजराचेर जातलो परिणाम. आवाजाचेर घाल्ले निर्बंध 11:30 मेरेन वाडोवचे म्हूण गोंय काँग्रेसीचे फुडारी अमरनाथ पणजीकाराची मागणी. बार्देज वाठारांत 2 सान भयणींचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात बापूय पुताक केले अटक. म्हापसा पुलिसांनी केली कारवाय. न्यायालयान दोगूय दुबावितांक सुनायली 5 दिसांची पुलीस बंदखण. केळशे तांबोरी वाठारांतले रेवेचे दोंगर केले नश्ट. थळाव्यांनी उक्तायल्या खर तिडक. पंचायतीन प्रकाराचेर केल्या आडनदर थळाव्यांचो आरोप. आणि स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल करीत गुळेली 70चो युवा शेतकार योगेश देसायान विंगड भाज्यो फळांची केल्या लागवड. नोकरेच्या फाटल्यान धाव घेनासतना स्वता कष्ट करून शेताचो वेवसाय करपाचो घेतला निर्णय. आता पळयात खबरो विस्तारान. शेनवारा म्हापशेच्या नव्या कदम बस स्टँडाचेर समाज वावुरपी तशेंच अखिल गोंय खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप तामणकाराचेर 7 जाणांनी जीवघेणो हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. गोंयांत विशय मांडल्यार हल्ले जाता. बेकायदेशीर बसींचो वेवसाय नदरेक हाडप्यांक ही कसली शिक्षा? तामणकाराचो सरकाराक खोचक प्रस्न. ह्या प्रकरणात न्याय मेळचे मेरेन मुख्यमंत्र्याच्या निवासस्थाना भायर धरणे आंदोलनाची तयारी तामणकारान दाखयल्या. पळयात. ते इलिगल रजिस्ट्रेशन चालू आहा न्हू बस स्टँडार म्हापसा बसींच्यो. ओके. मुंबय गोवा पळय बसी चलता पळय त्यो सगळ्यो गोंयान हांगासर रजिस्टर करता. तेचेर आमी आवाज उठयता टायम टू टायम. आनी आतां इतले कर जाला की काही ऑपरेटरांक आमी ऑप्शन कितें दिलो कोणाचें पोट सांबाळपाक लागून ती गाडयो त्यो गोंया भायर तुमी रजिस्टर करा म्हणून. आतां गोंया भायर रजिस्टर करपाक गाडयो एनओसी जेन्ना हांगरसून येयली पळय, हांगरसून एनओसी पळय जेन्ना येयली पळय, ती गाडी त्याच गोवा नंबराचेर आयज गोंयान येयली. नाका टिचून आरटीओच्या आनी सगळ्यांच्या. तो विशय मांडपाक हांव थंय ह्या साहेबाक हांवें फोन केलो आनी म्हटलें यो ते प्रेस आमी थंय घेवया. सगळे पेपर बी घेवन हांव येयलो आनी आमी उलयतना ते सनरायज नांव घेवचें पडटा न्हू. सनरायज टूर्स अँड ट्रॅव्हल ह्या कंपनीच्यो गाडयो बेकायदेशीरपणान म्हळ्यार गोंयान येयल्या. इतले म्हटल्यार इतल्यान ते 7-8 जाण येयले आनी हांव प्रेस जाल्या उपरांत येतालो पळय टू व्हिलरीचेर मदींच हात घालून उडयली आनी तितून म्हाका काडून उडयलो. मागीर कितें फोटो बिटो मारले टू व्हिलरीचेर बी मारले फोटो काडून. आतां कांय ना, पुलिसांक सांगतलो आतां की हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन टायम टू टायम मांडला, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मांडला, तर ताका कोण आयकना. आतां असो तांकां सांगतलो म्हाका चीफ मिनिस्टराच्या घरा व्हर म्हणून, तेच्या दारान बसता वचून. कित्याक ह्या तर सर्रासपणे तर अश्यो गोश्टी डायरेक्टर एक तर चीफ मिनिस्टराक आयकना, ऑर्डर काड म्हणून सांगता. 27 तारखेक मिटींग जाल्ली नोव्हेंबराची आनी आयज पर्यंत डायरेक्टर एक ऑर्डर काडिना. लोक आतां कोण सुपर ते कळपाक जाय न्हू. जाल्यार आमी सुरक्षीत ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या दारान जीव दिवा कळपाक जाय. ते 7-8 जाण येयल्ले न्हू थंयच्यान. तुम्ही वळखता तांकां कोण? हय, तो म्हाका हात घातला तेका सारको वळखता, तेका हाडूंक ना तेंच्यांनी भुरग्याक ते. म्हापशेच्यान एक असोल्टाची घडणूक मुखार येता ती म्हटल्यार म्हापशेचो जो नवो कदंबा बस स्टँड जावन आसा हांगासर ऑल गोवा प्रायवेट बस असोसिएशनाचे जे जनरल सेक्रेटरी तशेंच सोशल एक्टिविस्ट
सुदीप तामणकर आसा हांचेर आयज असॉल्ट जाला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जेन्ना हे इलिगल ज्यो बसीस रजिस्टर्ड करनासतना रस्त्यार चलयल्ल्यो वयता हांचेर आवाज उठोवपा खातीर बस स्टँडार आयिल्ले त्याच वेळार 7 जाणांनी खंय तरी मेळून हांचेर असॉल्ट केलेलो आसा. सध्या तेंच्यांनी आपली जी पुलीस कंप्लेंट आसा रितसर ती म्हापसा पुलीस स्टेशनान रजिस्टर केला आनी हेचेर जी आसा ती फुडली कारवाई चालू आसा. फाटल्या कांय दिसांसावन चिमला कदम पठाचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा आड खर आंदोलन चालूच आसा. याच निमतान शुक्रारा वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त सुवातेर संयुक्त तपासणी केली. तशेंच शेनवारा वेगवेगळ्या खात्याच्या सर्वेयरांनी चिमला तळ्यार सर्वेक सुरवात केल्या. पळयात. फुडले 3 दीस चिमलाच्या तळ्याचे सर्वेक्षण चालूच उरपाची शक्यताय आसा. या सर्वेक्षणात पर्यटन खात्याचो सल्लागार प्रमोद बदामी, डॉक्टर प्रदीप सरमुकादम, एनआयओचे तज्ञ अधिकारी आणि थळावे गांवकार हाजीर आशिल्ले. सध्या तज्ञाच्या पंगडान तळ्याची शिमो थारावपाचे काम हातात घेतला. उपरांत बफर झोन, सैमीक झरे आनी लागसरची जमीन मेजतले. सर्वेक्षण पुराय जातकच तज्ञ आपलो अहवाल तयार करतले आणि तो थळाव्या गांवकारां मुखार सुचोवणे आनी हरकती खातीर दवरतले. बुधवारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी चिमलाच्या थळाव्या मदीं जाल्ले बसकेंत तळ्याचो प्रभाव क्षेत्र थारावप आनी युनिटी मॉल मेरेनच्या वाठाराचे सर्वेक्षण करपाची कबलात जाल्ली. या निर्णया मेरेन संबंधित अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा सर्वेक्षणाक हात लायिल्लो. पूण सुरवेक फकत एकाच सर्वेक्षण क्रमांका खातीर सुरू केल्ल्यान गांवकारांनी हरकत घेतली. तळ्याचो मुखेल भाग दुसऱ्या सर्वेक्षण क्रमांकात येता असो दावो करून गांवकारांनी वाद घातले. उपरांत शेनवारा सकाळी परतून सविस्तर सर्वेक्षण सुरू केले. मजगती थळाव्या गांवकारांनी या सर्वेक्षणाचेर आपली भूमिका स्पष्ट केल्या. हो सर्वेक्षण फकत युनिटी मॉला खातीर न्हय तर ओलसाणेच्या वाठाराचे अस्तित्व तिगोवन दवरपा खातीर आसा अशें थळाव्यांचे म्हणणे. युनिटी मॉल प्रकल्पाचो एक भाग तळ्याच्या बाधित वाठारांतल्यान भायर सरलो तरी आमी ह्या प्रकल्पाक तेंको दिवचे नात. हो ओलसाणेचो वाठार सदा खातीर सुरक्षीत उरचो आनी फुडाराक युनिटी मॉल सारकिले हेर खंयचेय प्रकल्प हे सुवातेर येवचे न्हय हो ह्या सर्वेक्षणा फाटलो मुखेल हेतू अशें ताणें स्पश्ट केलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय प्रदूषण महामंडळान रातच्या 10 वरां उपरांत आवाजाचेर निर्बंध लागू केल्ल्याचो परिणाम गोंयच्या पारंपरीक पद्दतीन जावपी काजाराचेर जातलो अशें गोंय काँग्रेसीचे फुडारी अमरनाथ पणजीकाराचें म्हणणें. काजराचो सुवाळो उसरा मेरेन सुरू आसता. देखून आवाजाचेर घाल्ले निर्बंध 11:30 मेरेन वाडोवचे अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. सो आमी ह्या सरकारा कडेन विनंती करता, रिक्वेस्ट करता की काजाराचेर तुम्ही जे बंधन घातला ते बंधन जे 10चे आसा ते तुम्ही 11:30 पासून करचे आणि शक्य आसा मोठ्या मनान ते 12 पर्यंत सुद्धा हेले जाल्यार काय हितून वायट जावपाचे ना. सो आमची मागणी, रास्त मागणी ही 11:30 काजारांक तुम्ही 11:30 पर्यंत तेंचेर कसलीच कारवाई करपाची ना. तेका स्पेशल अशे रिस्ट्रिक्शन जे लायला थंय रिलॅक्सेशन तुम्ही दिवचे. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां एक्शन घेवपाक जाय थंयसर तुम्ही कसलीच तडजोड करनाका. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां बळी मारपाक जाय थंयसर बॅगां घेवन वचो नाकात. ज्यो ज्यो कंप्लेनी आसा थंयसर कॉम्प्रोमायज जावं नाकात. ज्या ज्या जाग्यार तुमकां स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय थंयसर एडजस्टमेंट करूं नाकात. जे तुम्ही खूप फाटी वचून करीत येयल्ले आसा, कितले पयशे जाय तुमकां. आयज तुम्ही रिस्ट्रिक्शन घातला, फाल्यां तुम्ही थंय बॅगां घेवन वयतले, थंय तुम्ही कॉम्प्रोमायज जातले, थंय तुम्ही एडजस्टमेंट करतले, थंय तुम्ही लुटपाक लागतले. ज्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावपाक जाय त्या जाग्यार स्ट्रिक्ट रावा. ज्या जाग्यार रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय थंयसर तुम्ही गोंयचो विचार करता आसतना गोंयची सभ्यता, गोंयची संस्कृताय, गोंयचो जो एक बांधिलकी आसा, गोंयची जी परंपरा आसा ती लक्षात घेवन तुम्ही ही रिस्ट्रिक्शनां जी लायल्या तितून तुम्ही जशे लँड कन्वर्शनाक तुम्ही 16B, 39A आनी कसली उतरां लागून जे तुम्ही बदल करता तसलो एक हांगा काजारा खातीर, आमच्या भावा खातीर हे जे रिस्ट्रिक्शन लायला थंयसर आनी कितें तरी मातशें एमेंडमेंट करून ती जर ऑर्डर आसा तितून ते वेडिंग हो शब्द डिलीट करचो आनी वेडिंगा खातीर 11:30 ही आमची मागणी आसा.
सरकाराक जर दिसता आनी त्याच्या सरकारांचे आमदार आनी मंत्री कॅथलीक आसा तांकां जर आनीक जर वजन घालपाचें आसा तर ते 12 रातची 12 पासून तांकां ते सावंड तेंचे आवाज तांकां नाचपाक तांकां एन्जॉयमेंट करपाक ते सेलिब्रेशन करपाक काजारां सुरळीत सुरक्षीत आनी बरे रितीन उमेदीन जावपाक ह्या सरकारान हातभार लावचो. बार्देस वाठारांत 2 सान्न भयणींचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात बापूय पुताक म्हापसा पुलिसांनी अटक केली. दोगांकूय म्हापशेच्या सत्र न्यायालयांत हजर केल्ल्यान दोगांकूय 5 दिसांची पुलीस पंखणेची ख्यास्त सुनायल्या. एक काळीज हादरण्यासारखी धक्कादायक घडणूक बार्देस वाठारात घडटा. ती म्हटल्यार 21 जानेवारीक बुधवार दिसा एक आवय आपल्या 2 अल्पवयीन चलयांचेर सेक्शुअल असोल्ट झालेल्याची कंप्लेंट घेऊन म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनार येता. मेळायल्या म्हायती प्रमाण ह्या चलयांचो जो एज ग्रुप जावन आसा तो 8 ते 10 वर्सां म्हटल्यार एक चली 8 वर्साचे तर एक चली 10 वर्साचे असो आसा. आणि जे असोल्ट करपी एक्युज आसा हे हांच्याच घरचे कुशीक रावपी हांचे शेजारी बापूय आणि चलो असे 2 जाण जावन आसात. म्हापसा पुलीस ह्या इन्सिडंटाचेर ताबडतोब कारवाई करून त्या 2 जाणांक अरेस्ट करतात आणि तांचेर BNS ऍक्ट, पॉस्को ऍक्ट आणि गोवा चिल्ड्रन ऍक्ट असे ऍक्ट लायिल्ले वता. आणि अरेस्ट जाल्यानंतर जेन्ना तांकां म्हापशेच्या JMFC कोर्टान प्रोड्यूस करता तेन्ना कोर्ट तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी आसा ती सुनयता. ह्या इन्सिडंटाचेर फुडली कारवाई जी आसा ती म्हापसा पुलिसांचीच चालू आसा. केळशे तांबोरी वाठारांतले रेवेचे दोंगर नष्ट करून ती रेंव फातरादे वाठारांतल्या शेत जमनीत उडयल्या. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. संबंधीत पंचायतीन जाल्यार ह्या प्रकाराचेर आडनदर केल्ल्याचे दिसून येता. केळशे पंचायत वाठारांतल्या तांबोरी गांवांतले रेवेचे दोंगर नश्ट केल्यात. थंयच्यान काडिल्ली सगळी रेंव फातरादे वाठारांतल्या शेत जमिनीन रास मारून दवरल्या. थळाव्यांनी ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायल्या. हे विशीं थळाव्यांनी पंचायती कडेन कागाळ लेगीत केली पण पंचायतीन पुरायपणान आदनदर केला. संबंधीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून ह्या प्रकरणाची चौकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हें कन्स्ट्रक्शन बांदपाक हो रस्तो केला पयलो पूण आमी आडाय हें करपाक केलोलें म्हणल्यार आमगे कोणें आयकोना आनी त्या पंचायत मनशांनी पयलो देजमान आहलोलो तेणें तेदो दिवना तेदो हें करूना म्हणजे म्हाजी हें पयली बायल येयली आनी तेणें सगळें लायसन्स दिलें आनी स्टार्ट केलें तेणें केलें म्हणजे तेंगे हें तांबोरी केळशी वाड न्हू तो तेणें केलें आनी आतां पयली माती काडून तेणी हिंगाची भायर वयल्या परतून आण घातो म्हणटाले म्हण तेणें आण गायलो ना आनी आतां माती गायल ती त्या ग्लेनान बंद केलो ती त्या म्हणल्यार दुसरी कडेन घाताय आमी परतून रिटर्न हाडटाय म्हणल्यार ती परतून रिटर्न येवपा न्हू म्हणल्यार तेंका सांगिल्लें आतां तेका रजवटा सांगिल्लें बरे भाशेन तूं कर केस्तांव नाका कित्याक आमगेले भुरगीं केस्तांव पडटाय म्हणटकच तुमगे जाग आहा जाय तो थिंग जाग्या घाल्याय आनी बरे भाशेन काबार कोराय कित्याक एश कोन्न केस्तांव आमकां नाकाय गांवच्या लोकांक सगळे त्या तांबोरकार आपूण पंचायतान सगळें लायसन्स हें दिलें ते येयनाय आपयल्या फोन केल्या फोन काडनाय आपयल्यार येयनाय म्हणटो तेणें मेन येवपा जाय आसलोलें पंचायता मनशांनी ते आतां नाय. एक तेंपा आमकां तांबोरी म्हळ्यार बरी उमेद येताली कित्याक तांबोरी लोक सारको मोगान सारको गांव सांबाळटालो आनी तेय आमगे फ्रेंडूच म्हळ्यार ते 8-12 सोड दुसऱ्या वादान गेले पोटा जायना मू हे आमदारा बारा काम केल्या पोटा जायना मू आतां ते दुसऱ्या वादान गेले. आतां तेंको विचार सोदिता बाबा एसो काम कोन्न तुमगे पोटा करूं सोदताय गांव पाड घान तुमगे पोटा करूं सोदताय तुमी हिंगाची 100 ट्रक मातोन दुसरे वॉर्डांक आयली ना मू तुम कोणाको इंचाल ना मू गांवच लोकांको इंचाल ना. आतां हे भुरगे 5 फोन माताय कोण एकलो फोन काडना म्हळ्यार इलेक्शन टायमा तुमी येतले लोकां त्रासांक घालो कित्याक बरें काम केल्यार खूंय पयशे मेळनाय वायट काम केल्यार पयशे मेळटाय. आतां हें वायट काम करून हेमी स्टार्ट केलां सो हेका लागून लोकांको मागोता उठाय आनी हे JCB ओनर म्हणटाय ते आमगे फ्रेंड तेंचे बडे आमकां कंप्लेन घालू आमकां दूख दिसता कित्याक तेय आपणा पोटा लागून तेम JCB गेलो आसतली म्हळ्यार आमी तेंका एक उपकार मागताय
तुम कितें काम कशें पयलें बाबा तुम तेका पेपर आहाय कायद्या प्रमाणे आहाय ते मातशें विचाराय. Dune मेळो आहा हिंगा. We can name it. The truck that was dumping all this waste over, not waste, आमगे sand ती. Waste हय. He said he's coming to pick it up, पण अजून तेगे truck हिंग पावल ना. Whether he's playing games or what, I don't know. But if he wants to play games, we are going to send a flying squad after him. You can see how much has come up over here. See how many truckloads, कितू truckload in bone temi. आणि हाटी आहा तेंग शेत आहा. तेज फाटी थिंग रोबल आहा. सगळे माती आहा आणि तेज फाटी शेत आहा. I don't know if they're trying to fill the field over here or what is happening. फ्लाइंग स्कॉटा बी आपयतले तुमी आतां इतले ते कितें रावले तुमी इता ते रेंव काडटे भशेन कितली डोंगर दिसता मरे तांगे व्हडले मागीर 2 दीस तूं आतां रेंव काड सर कोण फ्लाइंग स्कॉटा कंप्लेन ना काय ना. We don't know. काल सांचे yesterday evening we got the news and today we are already out here. Evening also we went and we stopped. In the evening yesterday, what time? 6 o'clock we reached over there and we stopped them. By then all these trucks were already there. Today not a single truck has come because of us. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णीकर. स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल करीत गुळेली 70चो शेतकार योगेश देसायान विंगड भाज्यो फळांची लागवड केल्या. ताच्या वावराची दखल घेत 2025 वर्सा गोंय सरकारा कडल्यान कृषी भूषण पुरस्कार लेगीत फावो जाल्लो. पळयात युवा शेतकार योगेश देसायाची स्वयंपूर्ण वाटचाल. 70 हो कृषी प्रधान माल म्हूण फामाद आसा. हांगा न्हंय झरे तशेंच विंगड प्रकारची नैसर्गिक वनस्पती पळोवपाक मेळटा. पूण ह्या सैमीक संपत्तीची राखण करपी आनी शेता पाट्यांक गंभीरतायेन घेवपी लोकांचो आंकडो सध्या उणो जायत आसा. आतांच्या तरणाट्याची पिळगी शेता कडेन पुराय आडनदर करून नोकरे फाटल्यान धांवतना स्पश्ट दिसून येता. ह्या सगळ्यांक देख दिवपी गुळेरी 70चो युवा शेतकार योगेश देसायान नोकरे फाटल्यान धांव घेयनासतना स्वयंपूर्ण वाटचाली कडेन पावल उबारिल्लें आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं योगेश आपल्या शेतान कंदमुळां, मुळो, तांबडी भाजी, मिरची, दुदी, चुरण, कुवाळो, घोसाळी सारख्या वेगवेगळ्या भाजयांची लागवड करतात. तशेंच आंबो, केळी, काजू, नाल्ल, पणस, चिकू, कणगी फळां सयत हळद, मिरी आनी हेर मसाल्यांची झाडांची लागवड करप सुरू आसा. शेतकामाची आवड आनी नवें कितें तरी करपाच्या हेतान योगेश देसायान स्वयंपूर्ण वाटचाल सुरू केली. ह्या कार्याची दखल घेत 2025 वर्सा गोंय सरकाराच्या कृषी खात्यान कृषी भूषण पुरस्कार दिवन ताचो भोवमान केलो. योगेश देसाय हाची स्वताची नर्सरी लेगीत आसा. ह्या नर्सरीन वेगवेगळ्या झाडांची कलमां तयार करपाचो प्रयोगूय तांणी सुरू केला. कष्ट, निश्चय आनी आधुनीक विचार करून शेतान येस मेळोवंक शकता अशें ताचें म्हणणें. माझी नर्सरी आसा, कुक्कुट पालन आसा, कॅशू फेडी डिस्टिलरी आसा माझी. तशेंच ऑल टायप म्हणजे चुरण, सुरण, कंदमुळां, भाजी, काजूचें पीक सगळे तरेची हांव पिकां घेता इन ऑर्गॅनिक पद्दतीन. म्हणजे मॅक्झिमम ऑर्गॅनिक पद्दतीन म्हाज्या कडेन सगळे वेजिटेबल हे ते अवेलेबल आसतात. आणि तू पावसान शेती करता? पावसान हांव भात लायता. कितले एकर लायता? भात म्हणजे ॲक्च्युली आमची भाताची शेती ना, भात शेती ना. म्हणजे कोणाची समज पडींग जर जागा आसा आनी आमी जॉयंट वेंचर करून म्हणजे आमी ती शेती कल्टिवेट करतात. म्हणजे अशी पडींग सायडीन ना. म्हणजे फार्मर जर दुसरो फार्मर जर एप्रोच जालो म्हाका सर करुया म्हणत जाल्यार आमी जॉयंट वेंचरान करता. तशा टायप करता. आता तू सगळे म्हणजे वर्साचे 12 महिने वेगळे वेगळे पीक घेता. भितन आता चडशे म्हणटा पावसान तू कंदमुळ घेता. कंदमुळां घेता. आणि आताचे सीझन रबी आताच्या रबीच्या म्हणजे आमचे काजू लागल्या कारणान आमच्या मार्चच्या उपरांत फूल फोकस कॅशूचेर आसता आनी कॅशू डिस्टिलरीचेर म्हणजे डिस्टिलीचेर फोकस आसता. आनी आमी म्हणजे 35% म्हणजे आमी अशी म्हणजे भाजी, मुळो, वाल हे लायता. ही सगळी ऑर्गॅनिक पद्धती. ओके. आणि आता तुम्ही शेती करताना तुमका अशें म्हणजे कामगार वर्क आसा, तुम्ही तांकां बी रोजगार दिता? हय, रोजगार दिता. कामगार आसा. कितले कामगार आसा? कामगार 2 लेबर आसा आनी म्हणजे 2 सध्या फिक्सूच लेबर आसा. आनी म्हणजे कशी म्हणजे काम वर्कलोड वाडटा त्या प्रमाण आमी आपयता तांकां सध्या. आणि तुमची काजूची झाडां कितली आसा? काजूची झाडां जवळ 250 मुळां आसा आमची. 250 मुळां. आणि भितन तुमची आता कुळागर आसा, भितन सुपारी, इंटरक्रॉप, सुपारी, नाल्ल आसा, केळी आसा. आणि आता तुमचे शेतान तुमचे आई बी सगळी घरातली फॅमिली फुल म्हणजे आमकां हे सस्टेन कित्याक लागून जाता आमी फॅमिली मेंबर सगळे काम करता भितर म्हणजे ऑल टायम म्हणजे आमी सगळे फूल करता आनी म्हणून आमकां ते फूल प्रॉफिटान जाता.
तू आता नोकरीच्या फाटल्यान लागता, तुझे आता शिक्षण कितलें आसा? माझे 12 झाला कंप्लीट. 12 जाला. पूण तुवें म्हणजे नोकरीच्या फाटल्यान न वयता शेतीच करपाक कशें चिंतलें? शेती म्हणजे आता एन्सिस्टरापासून आजान आमचे गेल्या, फादरान गेल्या आणि कोणी तरी चलोवपाक जाय. आता सगळ्यांनीच सोडले म्हणून जायना. म्हणजे कोणी तरी चलोवपाक जाय आनी धरपाक जाय. आनी कशें आसा दुसरी गजाल कशें आसा, हे जर सगळ्यांनीच सोडले जाल्यार हे ऑर्गॅनिक आता हांवूय खंय गेलो लोक म्हाका विचारता आपले ऑर्गॅनिक दी म्हणून जाता. ताका लागून म्हाकाय कळ्ळें की मातशें मार्केट आसा ऑर्गॅनिक पद्दतीन केल्या उपरांत आनी कोणी तरी चलोवपाक जाय. ताका लागून हांव स्टार्ट केलें. ह्या शेतान आता तुम्ही करता पळय वर्साचे बारा, तितून आता तेच तुझे पोट आसा. सो तुका कितें लॉस जाता, कितें जाता? लॉस म्हणजे क्लायमेटान जर बरो सपोर्ट केलो जाल्यार 100% प्रॉफीट आसा. आनी एक वर्स लॉस केन्ना प्रॉफीट आसता. पूण फूल टायम तूं डेडिकेशन करीत जाल्यार लॉसान हो केन्नाच वचना. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. रेडीघाट सत्तरी देवळा लागसार एका कार चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार देंगणात वचून पडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघातांत कार चलोवपी कुंभारखंड वाठारांतलो. प्रवीण शेटगांवकाराक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान सध्या लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल करतले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. सध्या आमी रेडीघाट सत्तरी हांगासर आसा आनी वाळपी पणजेर आसता जे गणपती मंदिर आसा, ह्या मंदिराचे गणेश मंदिराच्या सायडीकच हो अपघात जाल्लो आसा. ऑल्टो कार आसा, हेजो ड्रायव्हराच्या गाडीचो ताबो सुटलो आनी ही जी गाडी आसा ही रस्त्यावयल्यान बरी कोसळिल्ली आसा आनी ऑल्टो कारीचो खूब नुकसाण जाल्लें आसा. देखून अपघातात एकटो जखमी जाल्लो आसा आनी गाडयेन कितले जाणां आसलेले हेजी म्हायती मेळना. देखून ह्या अपघातान प्रवीण शेटकर ह्यो कुंभारखंड सत्तरी हांगा ह्यो भितर ह्या अपघातान किरकोळ जखमी जाल्लो आसा आनी ताका आतांच 108 वाळके हॉस्पिटलाच्यान जीएमसी रेफर केल्लो आसा. जेन्ना अपघात जालो तेन्ना खंयच्याच प्रकारची गाडी येनासली त्या रस्त्याचेर, ताका लागून मोठी जिवीतहानी टळिल्ली आसा. ह्या प्रकाराचो तपास आसा ह्यो वाळके पुलीस करत आसा. वाळकेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. कोविड महामारी उपरांत सुमार 4 वर्सां पडींग पडिल्ली पिळगांवची कास शेती आतां लागवडी खाला आयल्या. शेतकारांनी अंदू शेतांनी देवून तरव्याचे लवणीचें काम लेगीत पुराय केलां. कोविड महामारी वेळार पिळगांवच्या शेतकारांनी कास शेती कडेन फाट केल्ली. उपरांत ही शेतां पडींग पडिल्ली. मात आतां थळाव्या शेतकारांनी पडीक पडिल्ली शेतां कसोवपाचो निर्णय घेतला. अंदू कांय शेतकारांनी शेतांनी देवन वांयगणां शेती केल्यात. फुडाराक 100% करपाचे लेगीत शेतकारांनी थारायला. हे आमचे पारंपरीक आमची जाणट्यांची जी शेतां आसा ती शेतां आमी पयलीं पासून ल्हान येयल्ले आसा आमच्या ल्हानपणा पासून. आतां सद्या 1-2-4 वर्सां कोविडाच्या आफ्टर कोविड हे आमी बंद केल्ली. सद्या म्हणजे लावपाक भयानूच तेन्ना बंद आसली, पडींग आसली ती तशीच आसली. पण आतां आमी पोरच्यान आमी मातशी पोरच्यान अंदूच्यानूच खूब ल्हव बी वाडलेलो तो सगळो कट केला. मँग्रूची झाडां वाडलेली ती कट केल्या. म्हणजे सद्या आमी थोडक्या पुरती थोडी तरी केल्या. फुडल्या वर्सा आमचो असो फूल स्विंग गव्हर्मेंट एग्रीकल्चराचो सपोर्ट घेवन फूल स्विंग आमकां हो फूल करपाची आशा आसा. ही शेताक कितें म्हणटा? कासातलें शेत हे आमचें, पिळगांव कासातलें शेत. पण तुमी आयच्या तरणाट्यांक कितें संदेश दिवंक सोदतात? तरणाट्यांक म्हणजे हांव आतां एक सर्वीस आहा, हांव पार्ट टायम हे म्हाजे जाणट्यांचे जमिनी ती हांव कशी तरी कल्टिवेट करूंक सोदता आनी सगळ्यांनी आपली जमीन आहा शेताची कल्टिवेट करपाची. फुडें खूब उपयोग आहा आनी आपले हेल्थूय बरें उरता हे शेतांनी. हे शेताक आमच्या कास म्हणटा आनी हे आमचे 2-3 वर्सां जालीं आमचे पडींग आसलेले. पडींग आसलेले पूण आमी आतां सद्या कितें जालां, आतां सगळे शेतकार एक जाले आनी हे शेत आतां परत चालू केलां आमी. ही आमची जाणट्यांची शेतां ही आमी परत लावन आतां वर्सां वर्स आमी हे शेतां लायतले. म्हणजे आतां तुमचें काम कंप्लीट तरवो बी लायलो? तरवो बीन सगळे आतां 1 म्हयनो जालो आमी शेत लावन वांयगण आमचे 1 म्हयनो जालो आमी हे शेत लायिल्लें आहा.
आता म्हणजे आता तुम्ही ही परंपरा चालू दवरता? चालूच दवरतले आमी. जाणट्यांची दवरले आमकां ही शेतां की आमी आतां परत चालू केल्या, परत आमी लायतले आनी वर्सां अशें लायतले आमी. म्हाका दिसता कोविड वेळार मातशें बंद पडलेलो. हय, ते मातसो टायमाचो हे आसलेलो, कोविडाच्या टायमार आमकां लावंक गावोंक ना, ते आतां आमी परत स्टार्ट केल्ली आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडगाव पालिकेची कर्मचारी भरती प्रक्रिया तात्काळ रद्द करची अशी मागणी मडगाव काँग्रेसीच्या 6व्या कुतीनोन केल्या. ह्या प्रक्रिये भितर पारदर्शकतायेचो उणाव आसा असो आरोप करून ही भरती राज्य कर्मचारी भरती आयोगा वतीन जावची. तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. ऑक्टोबरान एक एडवर्टिजमेंट घातिल्लो जॉब्स आसा म्हणून, LDC, सायट सुपरवायझर आनी असिस्टंट मेसन हांकां एप्लिकेशन मागयलें. आनीक दॅट वॉज इन ऑक्टोबर 2024. ताजे उपरांत मागीर कांयच जावना मदीं. डायरेक्टली ऑगस्ट 25 एक नोटीस घातली, पब्लीश केलें की रिटर्न टेस्ट सुरवात जातली म्हणून. आनीक रिटर्न टेस्ट आशिल्ले ऑन 24 ऑगस्ट, 23rd and 24th ऑगस्ट 2025. आनीक आमी तेन्नाय बी एक इश्यू केल्लो, कित्याक कितलेशे कॅन्डिडेट्सांक एडमीट कार्ड आसा ते पावना. ते म्हणटाले की आमी पब्लीश केला, वेबसायटार घातला, फायन, पूण एट द सेम टायम त्या नोटिसाचेर हेंवूय घातिल्लें की एडमीट कार्ड्स आर बींग सेंड बाय पोस्ट म्हणून, पूण पोस्टांतल्यान कितल्या लोकांक पावना. हे आमी सामकें हें केलें. आनीक कितलोसो एक्सपोज जाल्लो ते लेट हें केलें ते. आजच्या दिसा पासून आमी मागता तेंकडे सपोज रिटान येयलें, कित्याक हजारा वयर लोकांक पावना, कॅन्डिडेट्सांक पावना. सो आमी विचारलें तांकां कितले सुमार रिटर्न येयला काय म्हणून. ते म्हणजे आमी सांगपाक शकना. सो हो फ्रॉड एक जालो पयलींचो. 1767 सीट नंबर दिल्ले, वेन एक्चुअल एप्लिकेशन्स तेंच्या खातीर सांगता 1398. एक्स्ट्रा एप्लिकेशन कोण घुसयले आनी कशें येयले आमकां खबर ना. दॅट इज 1000. आतां 718 रिटर्न टेस्टा एपीआर जाल्या. तातूंतल्यान ते म्हणटा फक्त 34 हें जाल्या, क्वॉलिफाय जाल्या. कित्या खातीर? कित्याक तांकां 58 मार्क्स एंड एबाव पडले म्हणून. सो 58 हो आंकडो, 58 हे पासिंग मार्क कोण डिसायड केला हे आमकां विचारपाक जाय ऑथॉरिटीकडे. पूण इतलीच भुरगे खातीर आनी एक प्रश्न चिन्ह मागीर 1700 भुरग्यांतले फकत 34 आनी एक सारकें. सो हे म्हणटरी सामकें क्लियर कट दिसून येता व्हड स्कॅम जाता. आनी चीफ मिनिस्टर आनी बीजेपी सरकारा अंडर हे स्कॅम जाता. अनएम्प्लॉयड जे यूथ आहा तांकां इनजस्टीस जाता. हो आमचो स्टेट आरोप आसा ह्या बीजेपी सरकाराचेर, चीफ मिनिस्टराचेर आनी मडगांवच्या आमदाराचेर बी. सो तुवें स्क्रॅप करप मागता? डिमांड आमचो डिमांड आसा, स्ट्रॉंग डिमांड आसा. तेजी म्हाका काही कंप्लेन येयली करतलो? करतलेच आमी कंप्लेन करतले. हेच्या पयलीं कंप्लेन दिल्ली आसा, पूण ती नजर अंदाज केल्ली आसा. आतां आनी एक दाखयता तुमी फ्रॉड कसलो, तेजेरूय आमी कंप्लेन करतले. ना जाल्यार आमकां लिगल ऑप्शन एक्सप्लोर करपाक पडटलो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.